हो इश्यू आयचो कालचो न्हू, हो कितलेच वर्सांचो. हो डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू कितले वर्सांचो. कितले MLA मिनिस्टर जावन गेले हे इश्यूआचेर, पूण आयज पासून हो सॉल्व जावंक ना. आनी एक कारण म्हटल्यार लोकांक जाय. हांवें केन्ना म्हणोंक ना बाबा म्हाका डबल ट्रॅकिंग जाय, वो कोल जाय, केन्ना म्हणोंक ना. हो इश्यू हांवें कितलेय फावटी आमच्या गांवच्या लोकांक सांगले आनी रिप्रेझेंटेटिव्हान सांगला ते प्रमाणे जे इफेक्टेड पिपलांक देखून हांवें म्हज्या ऑफिसान आपयले आनी तेन्ना आमची एक मिटींग जाली, डिस्कशन जालें. जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना बाबा ते इफेक्टेड पिपल तुमकां कितें प्रॉब्लम सॉल्व करपा जाय, कशें करपा जाय ते हांवें विचारलें. तेन्ना ते एकूच म्हणपाक लागले ना आमकां डबल ट्रॅकिंगूय नाका. अरे डबल ट्रॅकिंग सोल्युशन तर कितें काडपाक जाय न्हू. तुमी सोल्युशनूय काडपाक सोदना. डबल ट्रॅकिंग नाका. डबल ट्रॅकिंग ऑलरेडी आतां डबल ट्रॅकिंग आतां आमच्या गोंयांत कितले किलोमिटर आहा, 75 किलोमिटर सुमार म्हणजे आमचे कॉले टू वास्को 75 किलोमिटर आहा. आनी हे 75 किलोमिटर आमचो पडताले कांसावली टू वेलसांव फकत 5 किलोमिटर आसा. 5 किलोमिटराचेर हें काम आमचें हांगासर चालू आसा. आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 किलोमिटर देखून हें काम कंप्लीट जावपाचें उरोंक ना. बाकीचे 4 किलोमिटर ऑलरेडी जालें. आनी 75 किलोमिटर म्हणटा ते कॉलें टू वास्को म्हणटा तें ऑलरेडी जाल्लें आसा. इल्लेशें आमचें इल्लोसो उरलो आहा. आनी हे प्रॉब्लम आमच्या लोकांक हांव जाणा. आतां आमच्या वाहन सांगला ते भाशेन थोडोसो आमच्या लोकांक 4 ते 5 घरांक आमकां प्रॉब्लम आसा रोडाक. ते देखून आमी प्रॉब्लम सॉल्व करप. पळय हांगा पळय मरे, हांगा पळय 1-2-3 घर आसले ताका चॅकेट टायल्स घालून पळय लोकांक वचपाक दिले, वे दिली. सेम पळय ऑपोजीट आहा. ऑपोजीट म्हाका दिसता एक 300-400 मिटर सुमार म्हाका दिसता तांकां वे जाय. ती बरे भाशेन करून दिवपाक जाता न्हू. इतले व्हडले हेजिटेशन करपाक गरज आसना. बाबा आतां प्रॉब्लम कितें तुमकां डबल ट्रॅकिंगाक प्रॉब्लम वो रोडाचे रायट ऑफ वे प्रॉब्लम हो सांगाय न्हू. सगळो मिक्स अप करूं नाका. दोनूय सायडी मिक्स अप करूं नाका. मिक्स अप करून जर केलें जाल्यार मागीर सगळी प्रॉब्लमूच जातली. लोकांक मिसगायड करूं नाका. लोकांक जावो वे जाय, पाथवे जाय. पाथवे हे आमी रेल्वे कडेन हार्वेना कडेन उलोवन आमचें सॉल्व करपाक जाता न्हू. आतां ऑलरेडी आमी सांगून ताका ऑलरेडी पाथवे स्टार्ट केली. पूण सांगपाक जाय न्हू. सरपंचान जेन्ना इफेक्टेड पिपलां आपयले तेन्ना सरपंच जाल्ले आमचे वेलसांवचे सरपंच जाल्ले. आनी सरपंच देखून सांगूंक लागले ना आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. पूण जेन्ना काल पयर आमी तेगेलो बायट पळयता ती म्हणटा लोक केन्ना बरो ना जावपाक शकता, कितें जावं ताका वे ना काय म्हणटा ते दुसऱ्या हाजेर ओडून काडटा. अरे सरपंच हेड ऑफ द फॅमिली. MLA पळय आतां येयलो मरे, सायडी देखून येयलो मरे. ते सांग हांव पणजे आहलो, पणजे आतां हांव येयला मरे. हांव ना म्हणलें कितें हांव हांगाच मोटरसायकलीन भोंवता. परंतु हांव वेलसांव येयले जाल्यार मोटरसायकल हाती करून मोटरसायकल देखून म्हाका पावस पडला ना मोटरसायकल देखीक दवरली आनी मातशी गाडी आपयली पावस पडला म्हणून. म्हाका सांगा मरे हांव आहा मरे. आम रिक्वेस्ट आनी इफेक्टेड पिपल हांव इफेक्टेड आहा ताका आमी लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचे न्हू. हो इश्यू केन्नाचो रे, हो आयचो पयचो. एक दुसरे आहाय ते लिडर आहा ते सांगता मरे हो पयलींचो इश्यू म्हणून न्हू. हो कितले आतां सरान सांगले 2011 मरे. आनी हांव येयला, हांव 22 येयला मरे. हेच्यान पयलीं सॉल्व कित्याक जावं ना. आनी इतलो हे डबल ट्रॅकिंग इतली हें जाता 75 किलोमिटर कंप्लीट जाता. फकत उरला हो आमचो 1/2 किलोमिटर सुमार उरला. हे कितें बंद जावं शकता. हेजें आमी लोकांक सोल्युशन बाबा कितें जाय तें सोल्युशन काडून आमी ताका वे दिवपाक जाय न्हू. हे आमचें हें न्हू. कितें आज सरान सांगलें ते पळय तोच पळय सिनियर सिटीजन चॅलेंज करता कळ्ळें तुका न्हू. तुमी चॅलेंज येयाय मरे तेजे बगले. तुमी चॅलेंज कित्याक येना तेजे बगले. तुमी येवन हंगामा करता, हेजिटेशन करता आनी वयता. तुमकां एकूच सांगता जाय जाल्यार तो रेडी आहा तो चॅलेंज करपाक, तुमकां डिबेट करपाक या मरे तेजे बगले. जालें प्रॉब्लम सॉल्व न्हू. So you are with the people, लोकांक हेल्प करपाक तुम्ही 100% आमचे लोक इफेक्टेड पीपल आतां न्हू. तेन्ना तुमी मिडिया आहाय मरे तेन्ना आमचे हितून जालें तेन्ना तुमच्या हॉलान जालें तेन्ना तुमी आहाय मरे ते सांगू. तुमी हांवें सांगो ना. ते म्हणटा डबल ट्रॅकिंग नाका. डबल ट्रॅकिंग नाका जाल्यार आनी कितें ऑलमोस्ट 75 किलोमिटर जालें मरे. मागीर आमगे एक रिक्वेस्ट बरे भाशेन आमी कितें आहा तें आमी सॉल्व करया. लोकांचो वे कितें आहा तो आमी सोदून काडया. ऑलरेडी आमी ताका सांगलेलें आसा. आनी परत डिस्टर्ब आनी करनाका. ती वे आहा ती आमी लोकांचे आहा तें सॉल्व करून दिवया. ते सांगता बाबा लोकांले प्रॉब्लम सॉल्व करा. केन्ना कितें जावपाक शकता. आमगे ओल्ड एज लोक आसा तांकां वे दिवपाक जाय. ते ना ते ओडून काडटा. अरे हें कितें तुमकां कितें सांगोंक सोदताय लोकांक कितें सांगोंक सोदताय तुमी जाय कितें ते एक्चुअली तुमी बसोन सॉर्ट आउट कराय न्हू.
डबल ट्रॅकिंगाचेर वे थंय बरं वे करून दिया बरं सांगा बरं वे करपाक आनी वे हेचेर पण करून दिवं ना आनी हेचेर आमी वेलसांव देखून आमी 100% आमी ऑलरेडी 90% आमी जाल्लो आसा मरे आतां पावस काय बरो रोखडो ओपन करपाचें आसा हे तुमकां जाय कितें लोकांक मिसगायड करून नाका आनी लोकांक बिस्का हांगासर दुसरे हाडून हांगा मिसगायड करून लोकांक चाडून घायनाका हे म्हजो रिक्वेस्ट मेन म्हणटा हांगा MLA बरो आयिल्लो आतां काल आमी लास्ट 10th of August जे कितें थिंग जाल्लें तें आय ऑल्सो डिडंट लायक कित्याक ते बेजलेस एलिगेशन घाताय आनी बेजलेस एलिगेशन घाल ते म्हाका पर्सनली फील जालें की आमी आमगेलो रियल पोजिशन कितें आहा तो आमी दाखोवपा जाय म्हणून फॉर द पब्लीक सो हे सेम प्रोसेस हे कितें जालो तो आमगे कांसाले जाल्लो तर आमगेलो ते मातशें मोर कितें म्हणटात एक्सपेन्सीव प्रोजेक्ट आमगे MLA अप्रोच जायन थिंग जाल्लो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जालो अंडरपास सो थिंगाय हेंच जाल्लें आनी थिंगाय म्हाका दिसता न्हू सर कन्फर्म ठीक सेम कॅरेक्टर्स थिंगा तेय पिक्चरां आहाय सो ते ती मुवी थिंगाय जाल्ली तुमी तेदू जाल्ले तुमकां बरो आनी तें हेज्या व्हडलें हिट जाल्लें पिक्चर म्हळ्यार तें सेम एटेम्प्टेड हिंग केला म्हणजे आमकां दिसता म्हणजे आमी बसून उलयले तेशें कोन्न सराचेरूय बेश्टी बेजलेस एलिगेशन घालप इट इज नॉट रायट सो आमी कितें रियल सिट्युएशन कितें आहा तें रियल सिनारियो कितें आहा तो पब्लिकाक दाखोवपा जाय न्हू सो तें आमी एक प्रेस घेवपाचें डिसायड पयला की हिंगा एक व्हडलें एजिटेशन जालें एजिटेशन म्हणजे एक फ्लोटीस जालो आनी किंग मोमो एक सायडी आसलोलो आनी दुसरो मोमो सायडी आसलोलो सो ते आतां मुगेले एक प्रेस घेवपाकू दोन कारण आहाय बाबा हे आतां येयलोले हे सायडीकू रायट ऑफ वे मागपाकू ओ डबल ट्रॅकिंग हे करपा एजिटेशन करपाकू तेमी क्लीन येवपा जाय हेजे बाबा हे एजिटेशन केलो कित्याक आनी हितू एजिटेशन केलो जाल्याकू आतां हे एजिटेशन केलोले वेलसांवच लोकांक आउट ऑफ 100% नॉट इवन 3% लोक वेलसांवच ना सो पीपल ऑफ वेलसांव एजिटेशन कोत्ताय जाल्यार लोक असो जालो वेलसांवचो हो सगळो लोक भायलो हाडलो तो आनी इट इज ऑल कनेक्टेड विथ द पॉलिटिकल पार्टीज एक साधारण मनीस आहाय ती 4-5 घोर आहाय ती आसलोली कित्याक तेंकाय बडे दिसले आसतले बाबा हे आमकां वाटे लागून एजिटेशन कोत्ताय हे वाटे लागून एजिटेशन न्हू हे आपणागेले पॉलिटिकल कॅरियर मुखार व्हरपा लागून ही पार्टी ही आतां म्हणजे ते गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटा तेजे मेंबर आसलो हिंगा आनी काँग्रेसाचे मेंबर आसलो हिंगा सो इट इज ऑल एडवर्टिजमेंट बट तुम कोरा एडवर्टिजमेंट तुमको जाता तुम डबल ट्रॅकिंग हाडाय आमी तुमचे सांगता आहाय बट लोकांक मिसगायड कोन्न नाकाय तुमगेले येयलोले दिसा एलिगेशन MLAचे तुमगे एलिगेशन आनी कितें तुमी लोकांक काम कोन्न दिया आतां तुमी इतू वर्सां हे वेलसांवचे गांव झगडताय डबल ट्रॅकिंग आतां हुंयसो न्हू म्हाका दिसता कितू किलोमिटरसून डबल ट्रॅकिंग जायत येयलो आहा ओके आनी वी आर ऑल एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग आतां तुका हांव सांगूं सोदता आमचो एक स्वताचे खबर हांव बाब विजय सारदेसाय सांगू तेजे वयल्यान कांय उलोवपाक शकना हांव ताका सांगूं सोदता तेणें एक जनता दरबार आपयलें हूंय हिंगा आमचे वास्को आनी ते दिसून म्हाकाय बरें दिसतालें कित्याक हो प्रश्न आमगेलो असेंब्ली घेता आनी तो प्रश्न मुखार व्हरता म्हाकाय बरें दिसतालें कित्याक तो लोकां पासून झगडता बट तो जयेश म्हणटा आसलो आमचो हिंगाचो वास्कोचो लास्ट TMC बसलो तो तेणें एक क्वेश्चन विचारलें ते कडेन बाबा सर हे आमी आतां कोल आहा तो मुर्मुगांव आहा तो कितको आमी बंद करूं शकताय हांव नोको ते रिकॉर्ड जालो ऑफ द कॅमेरा म्हाका खबर ना ते दीस म्हाका तेगेले सारकें कळ्ळें बाबा हो मनीस कितें तो आनी तेगे जबाब जाल कितें हो कोल आमी बंद करूं शकनाय कित्याक दीस इज द आमचे गोंयचे हे आमचे इनकम तो आमी फकत पोल्युशन कंट्रोल करूं शकताय सो हांव ते उतराचे ओके अंडरस्टँड जालो दीस इज इनकम ऑफ गोवा बट हांव कितें म्हणूंक सोदता जरी तर इनकम तर तुमगेलो हे तुमी म्हणजे बंद करूं सोदनाय हिंगेन तुम बोवाड कितेंच म्हूण मारताय फॉरवर्ड तुम डबल ट्रॅकिंग बंद कोराय म्हणटा येस डबल ट्रॅकिंग बंद करूंकूच जाय आमी हाय तुमचे बाराबर बट येयलोल्या दिसाकू बाबा हे MLA नेश केले अरे तुमगे पार्टी प्रमोट कोराय रे कोण हाडायता वी आर नॉट एगेन्स्ट दिस थिंग पार्टी प्रमोशन बट हिंग तुमचे बारा वेलसांव लोकू ना तुमकां खबर देखून ना थिंग सायडी आतां रायट ऑफ वे 4 घर आहाय कोण एप्लिकेशन दिला नंबर 1 पॉयंट नंबर 2 पॉयंट कितें थिंग एजिटेशन येयलो कोण कितें MLA हुंय रे MLA हुंय बरें तुमकोडे इनवर्ड एक लेटर आहा जे MLA तुमी रिप्रेझेंट केलोले बाबा हिंगा प्रोटेस्ट आहा तुवें येयचें म्हूण कितें आहा बेश्टे तोंडा येयले तशें उलयता तोंडा येयले तशें आमकां जायत जाता उलोवपाक ते मनशागे कितें आनी तूं एलिगेशन घालपाची बट एलिगेशन प्रूव करपा जाय न्हय
थिंगा हाडली दिसांनी हांवें सरा कडेन विचारलें फोन म्हाका बरो दिसना दिस इज रिगार्डींग वेलसांव एक प्रेस बाब तेका विचारता भाव विचारता अरे सर वेलसांव कितें जालें तें तुका खबर ना तो भितरसो भायर सो थिंगा हिंगे सायडी प्रोटेस्ट जाता तेका विचारताय थिंगा अरे आतां किश कोत्ताय कळना तुका चोय हातून वाज मोठो सिंपल मनीस हातून वाज मोठो व्हडले पब्लिसिटी स्टँड करपा मनीस न्हू तो लोकांगे काळजान आहा लोक तेका जायती क्रिटिसायज कोत्ताय तो हेसलो तेसलो एंड ऑफ द डे कितें अजून पासून तेगे रिकॉर्ड आहा अजून पासून आमच्या झेडपी अनडिफिटेड आहा तो इतली वर्सां कित्या लागून तो लोकांक काडचा आहा अजून पासून लोकांनी तेका निवडायन हाडलो आहा एमएलए न्हू क्लियर केलो आहा क्लियर कट सांगलो आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणल्यार नाका आतां बिसायड दॅट आतां आमगेले जायते प्रश्न आहाय ओवर ब्रिज आहा आमगेले हे घरांकू सायड रायट ऑफ वे आहा ती दिवपाकूच जाय दॅट इज कोण गेलो आहा तेजेर म्हणजे ना कोण म्हणलो आहा हो इश्यू बेश्टो डायवर्ट करप न्हू आतां तेणी हे सायडी रायट हँड सायडीकू एक गोर आसलोली दोन गोर आसलोली तेणी आपणागे 5 वे मागोन गेली रिप्रेझेंटेशन दिले थ्रू पंचायत रिप्रेझेंटेशन दिले आणि तुमगे फोटवाचेर तुम दाखोय तेणे 5 वे कोण दिला दिस इज नॉट अ बिग इश्यू 5 वे दिवपाकूच जाय दिस इज अ रायट ऑफ वे लोक थिंगा घरान जाणटो आहा लोक थिंगा जायते म्हणजे भुरगीं इस्कुला वयताय तांकां वाट ना जाल्यार ते वयचे वयता ते बेजीक ते बट हिंगेन ते इश्यू तुमगेलो सारको क्लियर कोराय बाबा तुमी येयल्याय झगडोंकू रायट ऑफ वेयाकू ओ तुमी येयल्याय डबल ट्रॅकिंगा लागून हो इश्यू हे कोराय मिक्स कोर नाका इश्यू काँग्रेसीन स्टार्ट केलो ते बीजेपी मुखार वता आनी काँग्रेसाचे मनीस येयन हिंगा झगडो ते आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका हेजे वयल्यार गोंयच्या लोकांक आन्सर मागता तुमकां दिसता येताय ते सगळे तो आमगे हेका डबल ट्रॅकिंगा मोगा न्हू ना येताय आपणागेल्या फायद्या हांव आख्या गोंयच्या लोकांक मागता चिताय हो क्वेश्चन मार्क घालता आनी हांव हिंगा काबार करता झगडपाचे रेल्वे डबल ट्रॅक बंद जावपाना हे आमी सांगताय आनी कित्या लागून बंद जावपाना एमएलएन सांगलोलें इफेक्टेड लोक आपल्या बोगले येय ऑन रिकॉर्ड आहा इफेक्टेड लोक गेल्लो लिडर गेल्ले अरे तुमगे लिडरशीप सोदताय तुम्ही 5 जाल नाय तुम्ही एक सरपंच जाल नाय तुमकां कांय व्हॅल्यूज ना हिंग घेताय लोकांगे व्हॅल्यूज घेताय हांव लोकांगे म्हाका व्हॅल्यूज घेवपा नाका लोक म्हाका रात दीस फोन कोता बाबा आमकां वाट चोय रे कित्याक आमचो लोक तो म्हजो लोक तो गरीब लोक तो लोकांक येवदांसून येवदां वचपाक मुखार दाखयता तेणी हे भाशेन हे मारले रेल गायल्यो आनी लोक वेलसांवसून पंचायताक वचोन त्या फास्ट जावपा जायना सो लोक म्हणपा लागलो चोय रे आमकां त्यो बंद करा म्हाका कांय जायना हांवें सरा सांगिल्लें सरा आपयलो सरान रेल्वे मनशांक आपयलें आनी तुमी वचोन चोय थिंगा हें बंद दवरलें येदोसो गॅप दवरलो लोकांक वचपाक हें कोण केलें हे येयले मडगांवसून पणजेसून हे लोक येयले आमच्या एमएलएन केलें सी आय केसलेय कामान यू वॉन्ट रिक्वेस्ट तर केलो सगळें काम बरें करून जाताय डबल ट्रॅक बंद जावपाना हांव डबल ट्रॅकाचें सांगना पूण लोकांगे पांय वाट लोकांक चलपा जायना सिनियर सिटीजन आहाय तांकां कितें करया आनी लॉस दिसत म्हाका सांगपाक हे गोंयच्या राखणदार म्हणटा तांकां भायर उडयले आनी 10 जाणांगे कमिटी काडली लोकांक तुमी भायर उडयले तुमी नाकाय आमी चोयताय ओवर ब्रीज करपाक आनी कितें करपाक आनी तरी तुमी येताय म्हळ्यार ही लॉस न्हू